मायमोगाचे योकार मनीषा जाधव सूर्यकुळाचे हेडलाइन्स। मेनकुऱ्या ग्रामसभेत तापलो मसणभूंयच्या उक्तावणाचो विषय। 2 गटांमदी उग्र वाद प्रकरण पावले मारहाणीचेर। अखेरेक पंचायतीन मसणभूंय परतून उक्तावण करपाचो घेतलो थाराव। व्यस्त पर्वरी फ्लायओव्हराचेर डांबर आनी सिमेंटीच्या मिश्रणाचो परत धूल आनी धुंवर, प्रदूषण आनी रस्तो सुरक्षेचो व्हड हुस्को। साबार फावटी विशय केलो हायलायट, पूण घेना कोण दखल। उदकाचे संकश्टांनी प्रस्तावित NH विस्ताराक लागून शिरशिरे बोरीकारांक हुस्को। खुद्द WRD मंत्र्याच्या वाठारांतच लोकांक उदकाचो उणाव। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। मसणभूंयच्या उक्तावणाचो विशय घेवन मेनकुरे ग्रामसभा बरीच तापट जाली। 2 गटांमदी बरीच बाचाबाची जावन मारहाणीचेर प्रकरण पावले। ही परिस्थिती पळोवन पंचायतीक मसणभूंय परतून उक्तावण करपाचो थाराव घेवचो पडलो। मसणभूंयच्या उक्तावणाक लागून आयज मेनकुऱ्या ग्रामसभेत बरोच वाद निर्माण जालो। गांवकारांक कळोवंक दिनासतना मसणभूंयचे उक्तावण केल्ले अशें थळाव्यांनी सांगले। ताका लागून 2 गटांमदी उग्र वाद आनी बरोच तणाव जालो। हो बोवाळ जाले उपरांत पंचायतीन मसणभूंय परतून उक्तावण करपाचे थारायले। पळयात। आम्ही सांगले की मागीर घेऊन एनर्जी दिवून आले का लाईटिंग ना ग्रामसभेत भावना आम्ही किती ग्रामसभेत सांगले ना 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 ग्रामसभेत उपस्थित लोकांनी स्मशानभूमीचे उद्घाटन करावे याचे ठरवले। उपस्थित लोकांनी त्यांच्यानी सांगलेले की आम्ही करिना म्हणून उठलेले ते, पण हांवें सांगला एक जात ना गांवांक जाय थंय जातले। म्हणजे गांवांत मागीर सबंद हे घेतलो, प्रस्ताव मांडलो की आमकां ते उद्घाटन जाय आणि त्या प्रमाणे ते एग्री जाली। तरी पूण ते म्हणटाले की आमी बॉडी मिटींग न्हू, आमी श्रेष्ठ, आमी गांवचो लोक श्रेष्ठ, आमी तुमकां निवडून दिल्या, तुमी आयकोंक जाय आमचें म्हणून तेंच्यानी मागीर ती एग्री जाली। पंचायतींची आम्ही संयुक्त मिटींग घेतली आणि ते मिटींगा आम्ही असे फायनल केले की शेनवार दिसा आम्ही तो हे करूया, म्हणजे उद्घाटन करून उद्घाटन म्हणजे असे एकदा ते लोकार्पण करूया असे म्हणून आम्ही ते ठरवून ते पद्धतीने आम्ही तो पुढे पाऊल मारलो। आणि ते पुढे पाऊल मारल्याबरोबर काही गोष्टी असे त्यांनी म्हणाले पार्टी कोणची लावची, त्यांना सरपंचाने राजीनामा दिलो, त्यांना आम्ही असे ठरवले पार्टी कोणची लावूया नका, आम्ही पहिले लोकांची सेवे खातीर घेऊन फुडलो कोणी आणखी कोणी हे जावच्या पेक्षा आम्ही बऱ्या भाशेन एकदा लोकार्पण करूया। त्याच्यापर्यंत VDC आमची मिटींग VDC मिटींग सुद्धा आमकां तो विशय पुन्हा सपावंक लागलो आणि ताका लागून आमकां टायम सुरेश मेळना आलो। म्हणून आम्ही शेनवार होती, आम्ही कालचो शेनवार हे आम्ही दीस ठरयलो आणि त्या दिसा आम्ही उद्घाटन करपा खातीर आम्ही थंय गेले। ते उद्घाटन केल्यार थंय मातशी बाचाबाची म्हणजे अशें मातशें वाद निर्माण जालो की ते करून दिवचें ना अशें ना, हेका कळूंक ना ताका ऑलरेडी आमी सगळे सुपरस्टार करून नोटीस आमी आदी मारून सुद्दां आमच्या पंचायतीची नोटीस मारलेली देवस्थान अध्यक्षाक आमी नियरली 5 दीस पयलीं कळयल्लें, तरी आसतना तेंच्यांनी हो इतलो बोवाळ सगळो केलो आणि आसूं, पण हेका लागून लोकांच्या सेवेक लागून आमी सगळे एक्सेप्ट करपाक तयार आसा। बरे भशेन लोकांनी थंय हें करचें अशी आमची इच्छा। गोवा 365 खातीर महेश गोयेकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर। धुंवर, धूल आणि उणी दृश्यमानता। व्यस्त पर्वरी फ्लायओव्हराचेर
एक धोक्याचे मिश्रण तयार जाल्ले दिश्टी पडटा। डांबर आणि सिमेंटींचो मिश्र परत परत धुवर आणि धुल्ल येवपाक लागिल्ल्यान प्रदूषण आणि रस्तो सुरक्षेचो हुस्को निर्माण जाला। हे दृश्य फकत एक रातीचे ना, सेगीतपणान हे कृत्य चलता। हे घडपी घडणुकेत एक व्हडलो प्रश्न निर्माण जाला, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि थळावे अधिकारी खंय आसात। गेल्या म्हयन्यासावन आमच्या रिपोर्टरान 8, 13, 15 आणि 17 जुलयाक आणि परतून काल 22 ऑगस्टाक हे दृश्य कॅमेऱ्यांनी कैद केले। लोकांच्या जीवाक धोको दिवपी ह्या प्रदूषणाक परवानगी आसा वय? येरादारी करप्यांक हे भोव धोक्याचे जाला, खास करून दुचाकी चलोवप्यांक। दिसा उजवाड्यार काम बंद दवरून रातचेच कित्याक चलता? हे बेकायदेशीरपणान भर घालपी कृत्य काय संबंधितांची घाळपणां? लोकांमदी प्रश्न निर्माण जाला। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार। घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। उदकाचे संकश्ट आणि प्रस्तावित NH विस्ताराक लागून शिरशिऱ्या बोरीकारांक हुस्को जाला। धरण भरला म्हण गाजयतात, जाल्यार लोकांक उदकाच्या उणावाक कित्याक तोंड दिवचें पडटा? हो प्रश्न थळाव्यांनी WRD मंत्री सुभाष शिरोडकाराक विचारलो। रस्ते रुंदीकरणाक लागून रस्ते कुशीक आशिल्ल्या तांच्या घराचेर परिणाम जावंक शकता असो हुस्को लोकांनी उक्तायलो। पूण मजेची गजाल म्हळ्यार खुद्द WRD मंत्र्याच्या वाठारांतच लोकांक उदकाचो उणाव सोंसचो पडटा। शिरशिरे बोरी लोकांनी बऱ्याच काळासावन आशिल्ली उदकाची समस्या आणि रस्तो रुंदीकरण करपाच्या येवजणेक लागून हुस्को उक्तायला। रस्त्यांच्या विस्ताराक लागून रस्ते कुशीक आशिल्ल्या तांच्या घरांचेर आणि मालमत्तेचेर परिणाम जावंक शकता असो हुस्को लोकांक आसा। साबार फावटी आंदोलनाची शिटकावणी दिल्ली, लोकांनी एकठांय येवन बोवाळय केल्लो, लोकांनी AEच्या ऑफिसान घेरावय घातिल्लो, तात्पर्य कांयच फायदो ना। उदकाक आमकां सामकी शॉर्टेज आशिल्ली, मेळोंकूच नाशिल्लें उदक आनी तेंचे एक्सपेरिमेंट चालूच आसा। PWD आमी धरयलो अक्षरशा सगळें, पूण कांय जावन सॉल्व जावना आमचो। सो आमी आतां डायरेक्ट फेस टू फेस मिनिस्टराक विचारलें, WRD मिनिस्टर, तेजी धरणां सगळें भरलेलें आसता, पूण आमचो नळ सामको कोरडो आसता। तो जावन आतां शिरोडा मतदारसंघाचो मिनिस्टर, तेजेच मतदारसंघात सामको नळ कोरडो जाल्ले आसा आमचे अक्षरशा 500 सोंपले आसा, 8 म्हयने जाले आतां। सो तेका लागून तेणी आतां तेका विशय मांडलो सगळो। तो विशय मांडला तितून तेणी सांगलें की आपल्याक 8 दिसांचो टायम दी, 8 दिसा टायम भितर आपूण सगळे तुमचे प्रश्न सुटावो। शिरशिरे आप्रमीत पयल्या वाड्यान सकलो वाडो पंचायतले म्हणलं तुमकां उदक पंचायतले म्हणलें 8 म्हयने थोडी एक 4-5 वर्सां जाली। सो तेय आसा आमचे बुस्टर पंप बसयल्ले न्ही, बुस्टर पंपाक 0 पॉयंट जालो। मिनिस्टर इनॉग्रेशन करून गेलो, व्हडलें मोठे सामके,
पूण तेजे आउटकम झिरो जालो. बुस्टर पंप मिनिस्टर तेन्ना फर्स्ट डे 5 किलो प्रेशर आशिल्लो बुस्टर पंपान. लोकांनी बरी घर भरली, टाकी भरली, सगळें भरले उदकां. दुसरे दिसाच्यान 2 किलो प्रेशर जावपाक रट्टा हें केलो. आता कितें गांवच्या प्लांटांतल्यान सांगला सो आतां 8 दिसाचो टायम मागला डब्ल्यूआयडी मिनिस्टरान. सो 8 दिसा भितर आपूण तुमचें सोल्युशन करता. आमी ताका सांगलां 8 दीस आमी तुका दिता जें सांगलें तें तुमी. ते 8 दिसा आमी रावतले नाल्यार फुडलें कितें आसा आमी ठरयतलें म्हणून सांगलें. आता खंय आपयलें तुमकां खंय आपयला गो हां खंय आपयला हय. आनी दुसरो आशिल्लो आमचो इशू आतां तेणी इनॉग्रेशन केलां फावंडेशन स्टोन लाईन सेरेमनी. ताका दिला तेणी NH 566 बोरी 2 पेतोडा. हे वर्डाक आमचो NH 566 ताका ऑपोज आसा आमचो बोरयेकाराचो ऑपोज आसा. कारण आमकां NH म्हळ्यार आमकां खबर आसा कितें आसा. आमकां पयलीं सांगलेलें कितें वायडनींग रोड वायडनींग सांगलेलो. आनी NH मागीर कशें आसा NHाक म्हणजे सगळें मागीर हें जाता एक्वायजेशन चड जाता आनी आमचे घरा लोकां सगळे रस्त्यार आसा थंय. सो आयज पळयत जाल्यार हेजे पयलीं सगळें आमकां सांगलेलें की बाबा रोड वायडनींग नॉर्मल सिद्धार्थ पुरो टुरिजम सेंटर रोड वायडनींग करुया. आनी आतां पळयत जाल्यार हांगा पळयत जाल्यार तेंचे एक्चुअल बॅनर पळयत जाल्यार NH 666 येवपाक लागले. सो हेजो आमचो हय NH 566. सो आमकां हेजेर विरोध आसा. ताका लागून आमी तोय थाराव मिनिस्टरा कडेन मांडले आसा. सो मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिला की शेनवाराक आमी 11 सुमार AE आसा PWDचे रोड्साचे तांकां घेवन मेळटलो आनी सगळें आमकां एक्सप्लेन करतलो आनी आमचेंय सजेशन घेतलो म्हणून सांगलेली. थळाव्यांक परत एक फावट नळाचें उदक नेमान मेळूंक नाशिल्ल्यान थळावे अस्वस्थ जाल्यात. फाटल्या 8 वर्सां सावन ते ह्या समस्येक तोंड दितात खंय. कांय दिसा आदीं जाल्ल्या निशेधा उपरांत AEन एका दिसान उदक दिवपाचें उतरय दिल्लें पूण नो यूज अशें थळावे म्हणटात. आतां चड जालें. आमी आमच्या घरच्यांक घेवन कपडे लत्तो घेवन अधिकाऱ्यांच्या ऑफिसांत बसतले अशी थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्ली. मंत्री शिरोडकारान 8 दिसां भितर तांचे प्रस्न सोडयतले अशें उतर दिलें आनी महामार्गाच्या विस्तारा विशीं कसलोय हुस्को आसा जाल्यार अधिकारी सुटावो करतले अशें सांगलें. कितले मिटर आनी ताजे कितें उपाय करपाक जाय कोणाक नाका कितें नाका तरी आमी वायंडींग कर म्हणटा नॅशनल NH 566 आयज भाऊ तुमी आयज म्हणटा 50 वर्सां आमचे भुरगे कितें म्हणटा जिथं ते शेनवारदी शेनवारदी प्लॅन कशेंचो प्लॅन तुमी दोगूय आनी गौतमी सकाळचे ताची समजा आम्ही गाडी घेऊन करून मार्किंग केली भाऊ विचार कर कारण जर तुम्ही आता बरोबर तुम्ही जोपर्यंत असा आहे ना तोपर्यंत तुम्ही आमचं मेंटेन करून घेतलंय तर तिथून कोणी येलो तो किती म्हणतो हाया घर बांधलं तो किती म्हणतो 50 वर्सांनी आम्ही बेश्टे विषय जे कितें करपाक जाय हांव म्हजे सयेन मिनिस्टराच्या सयेन करून दिता म्हणजे ते फूल प्रूफ आसतलें. हय हय आमी शेनवार दीस सांगून या तुमकां आमकांय आनी सर वॉटर प्रश्न सर हांव सांगताय का सर जेन्ना उद्घाटना गेल्ले पळय तेन्ना 5 किलो प्रेशर आशिल्लो आनी आतां 2 किलो मेळना कित्याक लागून एक दीस मेळटा एकूच दीस मेळटा सर. हांव आयलो म्हणून मी कितें जावन सांगता बोरये जी उदकाची पायपलायन घेतल्या खंयच्यान खंय कोणाक जोडल्या कितें जोडला तांकां सुद्दां खबर ना आयकय आनी म्हणून कितें केलां आतां ताजेर डिटेल स्टडी सुरू केली आसा आनी म्हज्या हिसपान ह्या म्हयन्याच्या 30 तारखे आमकां फोंडेच्यान आनी चड उदक प्रेशरान घेवपाचें आनी ते सारकें शिरशिऱ्यान वयर पर्यंत पावपाचें. 8 तारीख आमची 22 मुखाल्ले 8 दिसांक बदल जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. मोर्चे ग्रामसभेत साबार विशयांचेर चर्चा जाली. कोयर, ट्राफिक पुलीस, रस्त्यांचेर दुकानां, होर्डिंग्स हे विशय बरेच गाजले. या सगळ्या प्रश्नांचो सुटावो जातलो काय ना काय फकत ग्रामसभेत चर्चा परत जायत रावतली हे मात येता तो वेळच सांगतलो. ग्राउंड फ्लोर रावलो होता वयल्यान भाड्याक दिला फर्स्ट फ्लोर तेचे कलेक्शन कशें करता तुमी आनी जो कलेक्ट करपाक येता ताका कशें कळटलें वयर कमर्शियल रावता आनी खाला ग्राउंड फ्लोर लोकल
वचून रावता म्हणून तुमचे काम इन्स्पेक्शन करा माझ्या घरात कोण आणि जर तुम्ही एनओसी पंचायती इंडिपेंडेंट केले आहात की आपण काही बिझनेस करता आहात आणि एनओसी येते असतात तर आम्ही त्या टायमाला 4 रूम असा 4 रूम तुमचं तुम्ही आता पर रूम झालं 8 रूम झाले 12 त्याच्यापासून नावाच आम्ही कमर्शियल करण्यासाठी मारतात. आता जर कोणी एनओसी मागून किंवा इंडिपेंडेंट करून पंचायती त्याला कोण एक सिटीजन जातं ऍक्शन केले जाते का कित्याक पळय पंचायतीचो फंड वयता बरोबर तुम्ही गार्बेज माहिती काय घालता बैठले टेंडर केल्याचा आपल्या बजेट पार्टी व्हिडिओ अप्रूव्हल केले आता आम्ही ते कसं असा डेली लेबर अप्रूव्ह कटी आणि डिसिप्लिन गट असते दोन कामाला गव्हर्नमेंटने अप्रूव्हल दिले असते लेबर मेंटेनन्स सो मेंटेनन्स आम्ही आता पूर्ण किती खर्च झाला त्यापेक्षा आम्ही एस्टिमेट रेडी करतो आम्ही व्हिडिओ घालता व्हिडिओ आपल्या सरकारचं ग्रांट घेतला की नका तेवढा तुमचा तुम्ही जर पंचायत ग्रांट तुम्ही सरकारचं ग्रांट ठरवलं म्हणजे फक्त विक्रमांच्या हो आता तुम्ही पंचायत फंड जर दिल्याचं मला सरकारचं पैसे तुम्ही किती घेतात किती घेतात मग किती मिळवतो अरे सरकार तुम्ही थोडं पाणी घ्या ना पंचायती ऑलरेडी वेगळा दिला तिथून फोटो दिला माझे सजेशन हा असे जे कोण वेगळा करता त्यांना प्रत्येकाला आपापल्या कुठे बेड आणि सगळ्यांनी बेस द्या बाबा इन्फॉर्म केला पंचायती लेखन आमचं पंचायतीचं लेखन आम्ही रजिस्ट्रेशन कसं नाव होईल प्रशासन आम्ही कोर्टाला रजिस्टर करतो ते काय बेड म्हणजे आरएफआयडी ते एरर होतो सो तो नाही का मला तुम्हाला काना मारता पाहिजे तो एक काय घेतो कुत्र्या पण गवाम असा तो कुत्रा मी उपास होता रजिस्टर करायला तो बेड येतो बेड ते कोण ना तुम्हाला व्हर्च्युअल रजिस्टर आणि रजिस्टर ना म्हणजे कुत्रे जशी गोवा भरता बाकीचा गोवा भरता किती वरून काय पाहिजे ना वरून रोज करे तो पूर्ण काय गव्हर्नमेंट भरते गव्हर्नमेंट जाय गव्हर्नमेंट बोलते आपल्या किती तुझ्या कायद्याप्रमाणे तू सांगता पळय ते मान्य आहा की तो वॅक्सिनेट केलो स्टेरिलायझेशन करूंक ना चावलो ताका कितें आहा पनिशमेंट आहा कांयच ना सो हे काम करूंक शकता जे कोणाचे कुत्रे आहा पयलीं पंचायतीन रजिस्टर केला नंबर 1 आसा आनी सेकंड पब्लीक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर काडची पडटली सो दॅट ते गोंयान सगळे डायरेक्शन येवनी की पंचायतीक शेल्टर करपाचें कितें करपाचें इन शॉर्ट मागे एनिमल हजबंड्रीचेरय प्रेशर येतलो न्हू बाबा आमच्या बिजनेस लागल्या लोक पीआर भरपूर आसले न्हू तुमी जाणा रोडाचे ट्रॅफिक पुलीस वाटेचो विशय तसोच होर्डिंगाचो विशय सो जी शॉपां रस्त्यार आहा तेचो डिस्कस जाला सो ते आमी पॉयंट बरोवन काडल्या आनी आतां जी फेस्टीव सिजन आहा चवथी कडेन तेका लागून ट्रॅफिक कंजेस्टेड जातली लोकांनी कन्विन्स केला की फेस्टीव सिजन जाल्या उपरांत जी तुमची कारवाई आहा ती चालू करता. गोवा 365 खातीर संदीप कामलकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घ्या व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. येता ते सप्तकात हलको तो मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. पावसाच्या हालचालीत व्हड बदल जावचो ना. 29 ऑगस्ट मेरेन कसलीच खासा शिटकावणी हवामान विभागान दिवंक ना. फाटल्या 24 वरांत कांय सुवातांनी हलको तो मध्यम पावस पडलो पूण गडगडाट उटंगराचो पावस वा नेटाचे वारे नाशिल्ले. ह्या परिस्थितीत व्हड बदल जावपाचो अदमास सध्या आयएमडीन दिवंक ना. राज्यात उष्ण दीस अनुभवपाक आणि वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. सध्या राज्या खातीर हवामानाची कसलीच खासा शिटकावणी ना. सोमारचे तापमान 32 डिग्री ते 26 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. फुडले 7 दीस पावस, वत पावसाचो खेळ, दमट परिस्थिती, तापमानात उष्णताय, हवामानाचो ना खासा अलर्ट, तापमान थीर, तापमान 32 डिग्री ते 26 डिग्री सेल्सियसा मजगती, नुस्तेमाऱ्यांक ना खासा शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
गोवा 365 चे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. हे खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमची वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगाचो.